These are the regulations. माझे बरोबर आहे आणि हांव दाखयता तुमकां पब्लीक सेक्टराचे डंप 5 टन काडटा तो 1 टन काडपाक हांव विचारता तांकां हे कितें चल्लां तुमचें तो म्हणूंक लागलो कोण विचारपाक ना चलता तें चलोनी न्ही आमकां कितें आमकां पगार मेळटा न्ही ही पॅशन तुमकां पब्लीक सेक्टरान मेळची ना की ज्या वेळार एकच मनशाक इन्कम वचना तो अंधाधुंदीपणान करचो ना कारण हातूंतल्यान फायदो कोणाक जातलो तांचो एक सादो मुद्दो आहा की एका मनशाक समजा मलेरिया जालो ताका मलेरियाची वखद दिवपा जाय तो बारीक जाता म्हणून जर ताका खावपाक घालत रावले तो काय निवळचो ना ते म्हणटात रोग आसा तो रेग्युलेटरी बॉडीक लागला आमी तेच म्हणटा रेग्युलेटरी बॉडी रोग हांवूय म्हणटा एक घरांत चोरी जाल्ली एक घरा भितर एक बंगल्या भितर एक घरा भितर चोरी जाल्ली आसा आनी तो चोर चोरून घेवन गेलो आयज ते बंगल्याकच लॉक मारला लोकां सयत ते लोक थंय उपाशी आसात गोंया भितर सगळे लॉक मारलेले आसा चोरून गेलो तो गेलो आयज बाकीचे पसून सेंट्रल गव्हर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट हेच जाल्लें आसा एक हातूंत घरा भितर चोरी जालो म्हणून त्या घराकच लॉक मारला अलॉंग विथ दी पीपल इनसाइड दिस इज व्हॉट हॅज हॅपन्ड नाव सुप्रीम कोर्टाचो मुद्दो ताजेर आमी विशय करतो माझे एक सिंपल पॉइंट आसा गव्हर्नमेंट्स जॉब इज टू गव्हर्न अँड गव्हर्नन्स डिमांड्स दॅट यू हॅव अ रेग्युलेटरी मेकॅनिझम आतां फाटल्या सरकारान केले लुटले गेले न्ही तांचेर तुमी कारवाय करा पूण आतां तुमी कितें रेग्युलेटरी मेकॅनिझम काडला ताजेर विशय करा आनी बेश्टेच ते काडून हाज्या हातीन ही आया बरी न्ही म्हण आमी बेबी काडून त्या आयाक दिवया आतां ते आयाक कितें संवय आहा तुमकां खबर आसा हांव दाखयता न्ही ताका कितें संवय आसा लेकिन मैं क्या बताता हूँ कि जैसे आपने भी ये चीज़ मानी कि हार्डली 10 से 15% आप जैसे लोग हैं वो ईमानदारी से काम करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए 10 से 15% प्राइवेट सेक्टर के लिए रखना है तो रख सकते हैं रखना चाहिए 10% 15% लेकिन 80-85% शुड बी इन इट्स गो टू द PSU जिन्होंने मैल प्रैक्टिस किया है उनको आप नेशनलाइज कीजिए आई वुड से दैट ऑल दोज पीपल हु हैव रिट्रेंच्ड देयर स्टाफ वी हैव नॉट आई मीन तांचे सबमिशन सारखे झाले ना ताणी सगळे जे अंधाधुंदी केल्ले आसा दे शुड बी इमिडिएटली आउट बिकॉज पीपल शुड हॅव अ सिक्युरिटी दॅट ह्या बिझनसांतलो आमकां ह्या हे जेन्ना पळय ही एरिया आतां आमचे म्हजे सांगे भाग जो आसा न्ही एग्रीकल्चर फिल्डा भितर सगळे माती गेल्ली आसा नोबडी हॅज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्टोर दॅट बॅक टू दी एग्रीकल्चरल लँड टुडे वी आर नोवेर अशी जे कंपनीन करून आयज परत दुसरे खंय तरी सिंगापूर आनी हांगा मलेशियाक वचून जे मायनिंग केल्ले आसा परत तांणी कांयच हांगा दिली ना ह्या लोकांची स्थिती कितें आसा ही पळयली ना A person who is a mine owner or a lease owner, he doesn't go to his mine once in a year also, but he earns 1,000 crores and he shifts immediately within 3 months without taking care of all those dependents who have created by him. When you put it that way, it is acceptable. Yeah. At the same time, but I would say filter. एक जो मुद्दा आसा तो ताणी बरो काडिल्लो तो म्हळ्यार ते म्हणल्यार प्रायव्हेट सेक्टरा भितर कितें जरी जालें की एक इनिशिएटीव आसता नवीन कितें तरी करपाची उमेद आसता नवीन कितें तरी सोदून काडपाचें आसता जंय गव्हर्नमेंट आम्हाला गेले की तुगेले ते आळशी जातात आमकां मेळटा न्ही पगार हें आसा हें इतली गेले घरा एक्झॅक्टली हो इनिशिएटीव जेन्ना इतली बुमींग इकॉनॉमीची सारकी मायनिंगा सारकी इंडस्ट्रीची बुमींग इकॉनॉमी सामकी गरजेची अशी इंडस्ट्री तुमी काडून पब्लीक सेक्टरा कडेन हें दिवपाचें उलयता तेन्ना हो इनिशिएटीव खंय तरी कमी पडटलो दिसना थंय हांव एग्री जाता कित्याक हे जे लोक आमचे आतां वाटेक रस्त्याक पडले पळय तांकां कितें तरी सेफ्टी जाय आनी देर गव्हर्नमेंट कॅन प्ले अ गूड रोल इन प्रोवायडींग देम सम security and cover. So I would agree with you if your government decides that those who have misbehaved with their workers, on whose blood and sweat they have earned money for so many years, they are simply thrown on the roads. There you are right. इनिशिएटिव्हाची बाबतीत कितें ते जोपर्यंत कल्चर डेव्हलप जायना तोपर्यंत हें करप घातकीच करपाचें ना. इट इज अ सिंपल इशू कळ्ळें न्ही इनिशिएटीव केन्ना येता वेन आय अर्न मोर आय विल टेक मोर इंटरेस्ट आय विल सी दॅट माय एम्प्लॉईज आर परफॉर्मिंग and they are giving good returns to me. These lapses will happen in when it is taken over by public sector. The government servant will not work as up to his capability. But even then, a large amount which goes to a single person could feed the whole of Goa, as he said rightly. I would say to some extent he is right. आमचे जे taxes burdens जे आसा that government itself can take over despite of having all these lethargy in working or performance or innovations or initiatives. Even after that, a large chunk of funds will be with government to provide all these amenities, facilities to the people of Goa. What I have observed of government, when government gets additional money, they expand their expenditure. Do you assure that government will not expand its expenditure? No, expenditure is always required when we have, see, if I have money, I will go for a better car, I will go for a better housing,
It is a required, it is after all, it is a life standard of the public. It is not the single minister will go for that. So roads will be built. If it is a pre-mix, we will go for a hot mix if we have money. Of course, But we have what to go about for the such wasteful kind of expenditure that is development. happening? Today you look at our public sector enterprise Goa Antibiotics. Why is it sick? It is a public sector enterprise, no? Why it has become sick? Why it is not getting well? No, there are, we have admitted that, no? There are some public sector have gone sick and they are not bad. There had to be some a look at reform our- is required there also. Take a We look are- at our Sanjeevani. you know, see, Why is it always a drain? मेन पॉइंट उनका ये है कि when that mechanism is not in place, first regulatory mechanism is not in place, second thing public sector का जो mindset है, that mindset is not initiative oriented. Not initiative. Will it be feasible and will it be a fair idea to go for such kind of initiative in this scenario, or we should put the systems in place first and then think of such kind of No, things? he himself admitted. We are there preempting the no, ideas. he himself admitted there are a number of public sector has done a wonderful job. So it is not that all are failure and all are bogus. The whole issue is that where the benefit will go. आज गोवा की सिचुएशन हम लेवे और पूरे देश की सिचुएशन लेवे, मैं एक सिंपल दृष्टांत देना चाहता हूँ. अभी गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, दे आर द डेवलप्ड स्टेट. वहाँ पे पर हेड person pay the taxes. You know, the taxi revenue collection by the government per head is 6,000 to 8,000. Where Goa, we are paying around 25,000 to 30,000 per head. 3 times more we are paying here. Where the other hand, say the huge amount of the profit only from the mining sector, they're going to the some few pockets, few hands. So there we are objecting. We are saying that this is the natural resources belongs to the society of the Goa, people of the Goa, and the benefit, profit out of our should be also go to the pocket of the Goan people. पॉइंट हा सुभाष की आर वी रेडी फॉर दिस आयडिया, बिकॉज काय ह्यो गजाली पयलीं जाग्यार पडपा जाय, त्यापर्यंत जर आमी असली गजाली एंटरटेन No, केल्यो we जाल्यार have आमी to go. तासा We पडटले. have to go regulations तासा आणि पडटले. ताका proper हे आसपाक जाय, formulations, regulations ही करतल जाल्यार पासून करपाक जाय. To what extent we have to go, we have to identify, even if it is a public sector and if it is a कोणाक जर दिले, somebody has to execute it. Government itself will not go for execution. Will not go for But, execution, yeah, yeah. तातूंत भितर एक कंट्रोल मेकॅनिझम हे आसतले, हे परफेक्ट करपाक जाय. ताका खंय करपाचे, चेक्स एंड बॅलन्सेस खंय घालपाचे, दॅट वी हॅव टू डिसायड फर्स्ट. वी जस्ट सिम्पली कॅनॉट मूव विथ पब्लिक सेक्टर. हांव ते मानतात, पण आयज आमी पळयले जर जाय गोंयची परिस्थिती, तुम्ही कितें म्हणटा, तुमकां प्रायव्हेट प्लेयर्स नाकात. when we say आमची per capita income is 2.5 lakhs on every person, आम्ही पळयतात की the 90% of the income of Goa goes to the 10% of the people, and remaining 90% of the people are surviving on a 10% of the income. And when we take average income, we say that we are highest per capita income. This तुम्ही कितें म्हणटा, तुमकां प्रायव्हेट प्लेयर्स नाकात. आमकां private players, if they are good enough, let them have a party in this. Let them have a very good yasani honest people. Let them have their yasa पयनी in this public sector. म्हाका एक सांगा, आता 1 वर्स तुम्ही आसा सत्तेन, तुम्ही कितें आयडेंटिफाय केल्या कोण प्लेयर्स ऑनेस्ट आशिल्ले, ऑनेस्ट टू द बिजनस, ऑनेस्ट टू देयर पीपल, आनी कोण डिसऑनेस्ट आशिल्ले? ते 350 ट्रेडर जे आयिल्ले पळय रातोरात आनी ते ना जाले, तांकां तातूंत भितर एक सुद्दां धरला तुमी? Law will What take steps you are its taking? own course. No. पळय, आमचे सरकार Law आयले delay. नंतर मायनिंगा भितर आयले न्ही, Sir. पळय जेन्ना जो इन्स्पेक्टर येता तेन्ना चोर धांवतात, then you ask them to whether you have taken them to the हांव custody, एथिकली because बिहेव the केला. inspector is come for checking, आणि तो तेन्ना ताजे पयलींच तो धांवन वता. We will trace it. यहाँ पे मैं that इनकी is- बात से सहमत हूँ कि यदि 30,000 करोड़ की लूट हुई है, ऐसा शाह कमीशन बोलती है, आपकी पार्टी भी मानती है कि 25,000 करोड़ रुपए की लूट हुई है. आज एक क्या बोलते हैं, एक खीसा कातरने वाला आदमी 500 रुपया आपकी जेब से निकाल लेता है, उसको आप तुरंत जेल में डाल देते हो. सही तो बात है. 30,000 की लूट जिसकी हुई है, उसके संदर्भ में अभी तक सरकार ने क्या कहा? इन लोगों को पकड़ने के लिए, उन लोगों को जेल में डालने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? लेकिन ये तो सरकार मानती ही नहीं है कि यहाँ पे 30,000 की लूट हुई है. आप कहते हैं कि 25,000 की लूट करके हमारी सरकार जब सरकार में नहीं थी, हमारे मनोहर पर्रिकर जी ने वो बोला है, ये सचमुच झूठा है, ये ऐसा नहीं है. ये तो पर्रिकर जी ने झूठ बोला है. ये पर्रिकर ने झूठ आपकी नहीं, बीजेपी की साइट वेबसाइट पे चले जाइए, नेशनल वेबसाइट पे,
वहाँ पे आपने राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम दिया है, उसके अंदर आपने लिखा है कि गोवा में 25,000 करोड़ की माइनिंग की लूट हुई है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये आपकी शायद पार्टी का 25,000 की इलीगल माइनिंग हो भी गई तो वो सारा इनकम हमारा नहीं है। आप देखिए, आप इलीगल कब बोलेंगे? हमारा ईसीआई 2 लाख टन का, कोई 5 लाख टन निकालता है, वो इंपोर्ट ड्यूटी बाकी सभी ड्यूटीज भरता है, उसके बावजूद एक सिर्फ ईसी उसका कम है, इसके लिए फ्यू थाउजेंड्स वो भरने में कामयाब नहीं हुआ और नहीं भरा। लॉस कितना हुआ है? ऐसा नहीं है कि पूरा जो ले लिया है 5,000 करोड़ का वो सरकार का इनकम है, वो सरकार का तो वो इनकम हो ही नहीं सकता। मैं आपकी बात को मान भी लूं तो क्या पर्रिकर जी ने जब प्रेसिडेंट के सामने ये मेमोरेंडम आप रखा क्या तब कह रहे हैं उनको कि मालूम नहीं सत्ता था में क्या? आने के बाद इनके रंग ढंग बदल गए? ऐसा ही तो मान लेना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है भाई, तो बाधता ही नहीं हूँ, मुझे डॉक्युमेंट का पता ही point नहीं ये है। है लास्ट मिनिट 2 मिनिट Last. उरल्यात मिलवानी बाब सांगा म्हाका. पॉइंट म्हणजे अशें हय. की 30,000 कोटी जावं 5,000 कोटी जावं 3,000 कोटी जावं आमी हें मानून चलोंक जाय की लूट कितें तरी जाला, कितें तरी प्रॉब्लेम जाला. आतां हांव एक शिक्षीत गोंयकार, हांव हांगा जाल्लो जल्मिल्लो आनी हांगा काम केलां आनी हांगा उरतलो आनी हांव सांगलां म्हाज्या फॅमिलीक हांव मरतलो जाल्यार हांगाच मरतलो, म्हाका आनी खंय वचपाक गरज ना. आनी ते हिशोबान हांव सांगता की म्हाका अशें दिसता की सरकारान वेवस्थीत पावल उबारलें ना. हे प्रॉब्लेम कित्याक जाले? आतां आमचो एक शिक्षीत चीफ मिनिस्टर आसा, आमचे एड्युकेटेड MLA आसा, कोण दोतोर आसा, कोण कितें आसा, कोण कितें आसा, तरी म्हाका कित्याक अशें दिसता की आमच्या सरकारान वेवस्थीत पावल उबारलें ना ह्या चोरांक धरपाक. तुमचे म्हणणें आहे की जोपर्यंत सरकारी पावलं उबारना आणि जोपर्यंत ती मेकॅनिझम्स इन प्लेस येना ना. तोपर्यंत नॅशनलायझेशनाचे पब्लीक सेक्टराचे चितून फायदो ना. चितून हांव हेंय सांगता की मनोहर पर्रीकारान जे पळय मायनींग बंद केलें पळय, हांव ताजे बरोबर सहमत आसा. हय. कित्याक त्या टायमार इतको गोंधळ चल्लेलो की कोणी नॉर्मल मनशाक दिसतालें की हें कितें चल्लां, ताणें तें बंद केलें. आतां तो स्टडी करता, पूण आतां पावलां उबारूंक जाय, हें अत्यंत गरजेचें. हांव म्हणना की Time मनोहर for पर्रीकरान action. जे तुम्ही बंद केले म्हणटा न्ही, आय डोंट एग्री ऑन दॅट. हाचेर डिबेट मनोहर पर्रीकर पर्रीकरान बंद केलें काय सुप्रीम कोर्टान बंद केलें? कोणें केलें? तुमकां राजकीय दृश्ट्या लिजीस दिल्ले न्ही, हय. लिजीस कोणी कॅन्सल सुभाषबाब, तुमकां रेग्युलेट करपा खातीर 15 दिसां खातीर सस्पेन्शन केल्लें. suspension डोंट केल्लें. मिसअंडरस्टँड, कळ्ळें न्ही? लोकां मदीं हो एक I गैरसमज stand जाता. corrected. I stand इट इज अ सस्पेन्शन फॉर अ ते पिरियड ऑफ म्हणटात जोपर्यंत तुमचे कडच्यान आतां एक्शन जायना तोपर्यंत नॅशनलायझेशन विश्लेषण बाकीची गजाली तें उलयना. उलयना. पयलीं पयलीं action जावन मागीर पळोवया. आमी फक्त कोणी बोट दाखयता, वी आर क्रिएटिंग. तूं आमकां सांगात की आनी एक 6 म्हयन्यांनी जर जालें ना जर जाय, द प्रोसेस इज ऑन, इट इज नॉट दॅट. आमकां पयलीं फायंड आउट करपाक जाय. विदाउट हॅव्हिंग डॉक्युमेंट इन प्लेस फायली ना जातात, ह्या पयलींचे हातूंत भितरल्यो त्यो फायली घेवन तांकां प्रॉपर रिकॉर्डिंग करपाक जाय, तांचे फाटल्यान एविडन्स क्रिएट करपाक जाय. कोणाक काडलो भितर उडयलो आनी तो फाल्यां सुटलो, इफ वी कॅनॉट प्रोड्यूस इट इन अ कोर्ट, एविडन्सीस, the evidences collection is in process. तुम्ही म्हणटा हे काम चालू Government is आसा. finding difficult to get the documents also because the in routes are so depth. ते सगळे हर्डल्स येतात, हे गोंयच्या जनतेक मुळो खूप खोल केल्या. मुळो खूप खोल गेल्ली आसात, ती खोडून काडपाक आनी जाय. थोडी मुळां वेळ सोंपला मिलानी बाब. थोडी सामको मुळां वेळ तुमकां सोंपला. येवन टेकल्या ते तांचेर तुमी एक्शन घेताले. आमचे जेन्ना पळय ती कॅन्सराची मुळो आसा न्ही, ती कट जातली. मुळे कट जातली. म्हाका लास्ट सांगात, तांची एकच गजाल आसा ती म्हळ्यार वी आर नॉट रेडी, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग लाइक गोइंग फॉर पब्लिक सेक्टर और नेशनल एक्शन राइट नाउ. नहीं, मुझे लगता है कि ये एक सक्षम और शक्तिशाली सरकार है और वो चाहे तो जनहित के अच्छे कदम उठा सकती है और वो उठाएगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है. इतल्याचेर आमी आयची डिबेट हांगा सोंपयतात. बरी भासाभास जाल्या. नॅशनलायझेशनाचो जो मुद्दो आशिल्लो, असले वेगवेगळी जी तासां आशिल्लीं, वेगवेगळे जे आस्पेक्ट आशिल्ले त्या सगळ्यांचेर उजवाड पडला. वेगवेगळे व्ह्यूजय तुमी आयकल्यात. एक गजाल सगळ्यांची खंय तरी आसा की अजून पर्यंत मेकॅनिझम जे आसा ते मेकॅनिझम जो पर्यंत फंक्शनल जायना आनी थंय एक्शन जायना तोपर्यंत मुखाल्ले कितें चिंतवप सद्याक तरी बरोबर न्ही. इतल्याचेर आमी आयची भासाभास सोंपयतात. तुमी तिगी जाण आयल्यान इतले बरे मुद्दे मांडले. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.